서도산의 길 갈다. सगळ्यांक देव बरो दिसचो विशेष कृपाने की पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्या मिंगेल डायस तेव्हा आपण सोशी आपण वेल्यार एक बरोच पडटा कसलें पातोक आसा जाल्यार देवान दोन काडू सर्गीचे राजभाव करूंक आमी मागुया. पोचरे बाट वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता आंतोनेता आल्मेदा, पिएदाद आल्मेदा, एस्कोलास आल्मेदा, फ्रांसीस आल्मेदा, जोविटा वेगस, साल्वादोर फेर्नांदीस, सुकूर मार्टिन्स, पावलो मार्टिन्स, सातान वेगस आणि ऑल्ड्रीन वेगस ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबी आसूं आणि तुमच्या आत्म्यात सव्या आसूं. हें बलिदान आमकां सगळ्यांक देवाच्या आशिर्वादान बरलोलें मोगाचें आनी पिकोवणेचें जावं पातक्योस कोत म्हूण देवाची काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट आदारून करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे बसत भाग्यो सदांच वार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकुको सोम्या सोम्या काकुको क्रिस्ता क्रिस्ता काकुको क्रिस्ता क्रिस्ता प्रार्थुया तळसो बेगीस रावन तुमचे कासकी ते सांग तेव्हा मुखार दवरात. सर्वेस्परा आमची मागणी आयकून घे. तुज्या शब्दाचे पवित्रतायेचे शक्तीन जें कितें तुवें भासायलां तें शिव वर्तमानाचे परगटणे वरवीं सगळ्यांक मेळोशें कर. आनी जें कितें स्वताचे साक्षी वरवीं आदीं सांगलोलें आसा तें तुजी आपणायलोलीं भुरगीं पूर्णपणी जोडूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे आतां राजभोग चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. एके रातीन सोम्यान पावलूक दोशानान म्हटलें, भिवू नाका पूण उलोय आनी ओगो रावूं नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. ह्या शारांत म्हजे वाटेन खूब लोक आसा म्हणटच तुका वायट करूंक कोण फुडें सरचो ना. असो पावलू कोरिंतान 1.5 वर्स रावलो आनी ताणें तांकां देवाचें उतर परगटलें. पूण गालियोन आकायेचो अधिकारी आसलो तेन्ना सगळे जुदेव एकठांय जावन पावलूचेर कोलपोले आनी ताका न्याय सभेंत व्हेलो. तांणी म्हटलें, समृद्धीचेर आड वचून देवाक बुजात म्हूण हो मनीस शिकयता.
पावलून तोंड उगडचे आदींच गालियोलान म्हटलें, चुदेवानो आयकात, कसल्या खोटेपणाचो वो अपराधाचो प्रोच जाल्लो जाल्यार तुमचो आरोप हांव ते पोरी आयकतलो आसलो. पूण हो तोंटो उतरांचो आनी नांवांचो आनी तुमचे समृद्धी विशीं देखून तुमीच तो सुटावो करात. असल्या वस्तूंची नीत करूंक म्हाका खोशी ना. उपरांत ताणें तांकां न्यायशाळेंतले भायर सरून लायले. तांणी सगळ्यांनी सोस्तेनेसाक देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याक गोट दवरलो आनी न्यायशाळे मुखार ताका बडयलो. आनी त्या गोलबोलांची गालियोनान परवा केली ना. थोडे दीस कोरिंतांत रावल्या उपरांत भावा भयणींचो निरोप घेवन प्रिसिल्ला आनी आकिला बरोबर तारवान पावलू सिरियेक गेलो. केंक्रेसाक पावतोच आपणें एक आंगोण केल्ली ती पालूंक पावलून आपले केंस तासले. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आमचो देव आखे पृथ्वीचो राजा. सगळीं म्हणुया, आमचो देव आखे पृथ्वीचो राजा. सोमेस पोरजानो ताल्यो पेटात. संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणी करात. कित्याक भोव वर्त्या सर्वेस्पराचे मनशांनी बें दोचे. सगळे पृथ्वीचो वर्तो राजा तो. जबाब, आमचो देव आखे पृथ्वीचो राजा. परजांक तो आमचे आदीन कोत्ता. राष्ट्रांक आमच्या पांयां तोलाक घालता. आमचे दायज ताणेंच आमकां विचून दिलां. हें व्हडपण जाकोबाक केरीत मोगान फावो केलां. जबाब, आमचो देव आखे पृथ्वीचो राजा. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. तुरतुरेच्या गणगणान सर्वेस्पोर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंतरां वाजोयात, गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंतरां वाजोयात, गाजोयात. जबाब, आमचो देव आखे पृथ्वीचो राजा. उद्गार सगळीं उबी रावया. सोसून मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपले मोहिमेन भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक जाय आसलें. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. जुवां पोरमोणे शुभोत्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सोस सांगता, तुमी रडटल्यात आनीक पिरगोतल्यात, पूण संवसार कुशाल परीस जातलो. तुमी कोंती परीस जातल्यात, पूण कोंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश. एक बायल पोसू जावच्या वेळार आपलो वगत पावलो म्हूण कोंती परीस जाता, पूण भुरग्याक जल्म दितोच संवसारांत एक मनीस जाला म्हूण संतोसून तिका आनीक कोंतीचो उगडास जायना. तशेंच तुमकां आतां कोंत जाल्या, पूण हांव तुमकां नव्यान पळयतलो आनी तुमचें काळीज
कुशाल बरी जातली आनी तुमची कुशालकाय कोणूच तुमच्या काळजांतली घालचो ना. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागशे जाल्यार तो तुमकां दितलो. सोमयाचें शुभवर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे बहीण मानवाचें पयलें वचप धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें. पावलो कोरिंतांत आसा आनी ताच्या बरोबर दुसऱ्या शीस आसात शुभ वर्तमान परगडटात. आनी हे शुभ वर्तमान परगडटा तेन्ना तांकां कोश्ट आसात, दूख आसा, दुमाळो आसा, बोणकोण भोगची पडटा, दांड्यांनी मार पडटा. पूण म्हजी बहीण मानू सपनांत दर्शनांत सोमी पावलो कशें सांगता, भिवू नाका पूण उलय आनी ओग्गो रावूं नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगाताक आसा. हांव तुज्या सांगाताक आसा. आनी हें जेजूचें बळ घेवन तो थांबना. जो वाव करपाक जाय, जे शुभ वर्तमान परगटूंक जाय तें तो परगटीत वेता. म्हजी बहीण मानू जेजू ताका जिवीत डिफिकल्टी नासतना बसयना. नॉट प्रॉमिसींग हिम लायफ विथआउट डिफिकल्टीज, बट कितें प्रॉमीस करता? हीज प्रेजन्स, आपलें आसणें, आपलें बळ, आपली कृपा. आनी आमच्या जिवितांत तशेंच कसले आमच्या जिविताची परिस्थिती जावं, जेजू म्हणना तुज्या जिवितांत कोस आसचें ना, दूख आसचें ना, दॅट्स नॉट प्रॉमिसींग. दॅट इज देर, दॅट इज पार्ट ऑफ आवर लायफ. बट कितें बसयता? हांव तुज्या सांगाताक आसतलो, तुका बळान बदतलो, तुका कृपा दितलो. आनी हेच कितें दोन दिसाक जेजू आमचें सगळें करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारता तेन्ना जेजू म्हणटा कोंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश. आनीक तुमचें उदाहरण दिल्लें आसा की बायल पोरसूं जाली म्हणटूच पोरसूं जावपाचो वेळ पावता तेन्ना तिका कोंत भोगता, भियेता ती. पूण एक फावटी भुरगें जल्माक आयलें म्हणटूच आनीक जी दूख जाल्या, जी कोंत जाल्या तिचो आनी तिका उगडास येना. सगलो संतोश, कुशालकाय. आनी आमच्या जिवितांत तशेंच दूख आसा, कोश्ट आसा, पूण थोडेच दिसांची ती, थोडेच वर्सांची. पूण उपरांत कितें आसा? संतोश आसा, कुशालकाय आसा, बरेंपण आसा. सो देखून गरजेचें म्हजी भयण मानू जेन्ना दूख येता, खोंत येता तेन्ना देवाचेर भावाटर, देवा लागीं मागूंक. जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागशे जाल्यार तो तुमकां दितलो. सो हेच भावाटान आमी गोट रावंक जाय. आनी दोन दिसाक जे कोश्ट आसात, दूख आसात, ते जेजूच्याच हातांत घालून ताचोच आदार, ताचेंच बळ घेवन आमी फुडें वचूंक गरजेचें. कित्याक जेजू आमकां प्रॉमीस करता की आमकां सांडचो ना, सोडचो ना, तो आमच्या सांगाताक आसा. तर म्हजी भयण मानू जेजूचो सांगात घेवन आनीक जेजूचेर आमचो भावाट विस्वास दवरून आनी जेजूच्या नांवान देवा लागीं मागूंक, बापा लागीं मागूंक आमच्या जिवितांत हें बरेंपण येवंक, खुशालकाय येवंक, सगली कोंत दूख पयस जावं, संतोशी जिवीत आमी जिवंक पावूं. तेच बापाची कृपा बळ कसो एकल्याक मागुया. बेठोनेक आमी गायन गावया C18. याज्ञीक उंडो समोर बिता पान 30 आनी 6. C18 पेज 36. याज्ञीक उंडो समोर बिता आमची मना समोर मोया Service Francisca Sanctus Institut Kota Freedom de la Música. Yadik da caro svetoda Ami am cici betoya Krista rokoto kordita Service Francisca Sanctus Institut Sorgice morto yarasable Vulcan marul la gisoria
म्हज्या बाबा भणीन म्हजें तुमचें बलिदान सत पदविदार देव बापाक मानता तसलें सांग म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा तुज्या कुटुंबाची भेटवणी कणवळेन मानून घे अशें तुजे राखणेच्या आदारान आमी घेतलां तें ओगडायन आसूं आनी सासणाची देणी सोडूंक पावूं क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमची कांय सांबारात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन भासूया सर्वेस्परा सर काळी आमी तुका वाकाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो अदीक करूं ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची अदीक व्हरत्या दबाज्यान आमी किर्ती करची कित्याक क्रिस्त जालो आमच्या पास्काची बली कुरुसार आपल्या बलिदाना वरवीं आदल्या योजनाक ताणें सोपूनाय दिली आनी आमची सोडवण करूंक आपणाकूच तुज्या हातांत ओपून दिवन तो खरो यादनीक करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पास्काच्या संतोशाचे नादार सगलो लोक सगलो संवसार उलासता तुजे मुखार तशें सर्गीच्यो सर पदव्यो आनी देवदुतांचो दरबार तुज्या वाकाणेचें गीत सांगातान थांबोन आसतना गायतात सर्वेस्परा कोरस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो परत दिसारो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची सासणीक कोऱ्याचे रगत पदकांचे बक्षण मेच्या तुमच्या पासत आनी सबारां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बाबट्टाचो गुट सोम्या तुझे मरण आमी सोमरता आनी तू परत येसो तुझे पुनर्जीवन देखून सर्वेस्परा सोम्याच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सर्वांची कास पटयता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव करेन देखून आमी तुका आदीन वाचता क्रिस्ताच्या कुडीत आनी रोगतांत वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकायन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर शेलिवा आमच्या भाग्यन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतलें बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर मिंगेल तुज्या सेवकाचो उगडास कर ह्या संवसारांतलो तुवें तुजे सोशीन तुवें ताका आपोवन व्हेलाय तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटिली जालो
तसो ताच्या पुनर्जीवनपणाचोय तो वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोबरशें उतरून गेल्ल्यात ते सगळे आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर. हांच्या काकृत्यो हातोरलेले समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यो तांकवार मारे देवाची मायज सांगाती, भाग्यो जुजे तिचो पोती, भाग्यो धर्मदूता, भाग्यो जुसेवास, सा मिंगेल, सा फ्रांसीस शावे आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगळे संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे संगताक तुका वाखाणूक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणात. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळीच परत सोर वायटांतली आमकां निवार. देवा कोणा जिवितांत सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबरच्यान उतरेकतेऱ्यांक आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज व्हडती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्त आत्म्याच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पोस्ट शुभेच्छा भावार्थाचेर तिस्कार आमचे कशे परमदिका शांती दिवन तूं सिका एकवटान सांबाळ. तुजी ते राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणात. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं. एकामेका मोगान जीवची शांती दिया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवं म्हाका पावना पुरे कुतर मातुलय मातुलय म्हज्या आनी आत्म्याक म्हज्या भलायकी आत्म्यान भलायकी मेळटली. कुमियांच्या वेळार गायन गावया आमचे मोदल्या कोणाक D1 पान 40 D1 पेज 47. आमचे मोदल्या कोणाक कालऱ्या आमचो
प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या कुटुंबाची भेटवणी कोणवळेन मानून घे. अशें तुजे राखणेच्या आदारान आमी घेतलां तें ओगडायन आसूं आनी सासणाची देणी जोडूंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सोमयांक वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सगळ्या आसूं. सर पोतबिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात सोमयाचें शुभ वर्तमान पुरगटात. देवाचे ओडकार. मागणे सामिंगेली सामिंगेल मावडव्या लढाईच्या दिसाक तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवूं म्हूण आमी गालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या तलबाराच्या कुरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्याक हेमकोणांत लुटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सळपडटा. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. K7 निर्भागी आमची काळजां पान 142 K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली. निराशी दुका मोरी आवची तूं चुकी सारी. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली. निराशी दुका मोरी आवची तूं चुकी सारी. काळजाचो उजवाड जेजू मरणाचो प्रकार जेजू कुडीचो पोसोर जेजू जिणेचो सुर्या जेजू. काळजाचो उजवाड जेजू मरणाचो प्रकार जेजू कुडीचो पोसोर जेजू जिणेचो सुर्या जेजू. म्हज्या बहिणी म्हणून आयज सांजे सोंप मिसाचे